सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माये मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक। आयज जावन आमी प्राचीत काळान भितर सरता, खिरीत कुरपेचो काळ। तर हेच सगळे कुरपेन भरून ही आयची मिसाची भेट आमी सगळीं बरोबर भेटोवया। आयज देवाक दिनवासून भेट भेटयता मायरा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक। आयच्या मिसाची मांडावळ करता सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड। देवान दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया। तशेंच जॉस्नी रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया। आनी हेर सगळी आमची मागणी हो आख्खो काळ आमकां कुरपेचो जावचे पासत। ह्या आख्ख्या काळान ह्यो प्राचीत काळाच्यो दणबण, प्राचीत काळाच्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो करूंक जाय त्यो करूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण आमचें मन शांत सांबाळ म्हूण मागुया। हेर सगळी मागणी तुमची ओगीच रावन देवा मुखार दवरात। तुमचे लागीं तुमी पुस्तिका हाडलेल्यो आसात जाल्यार नव्यो मांडवळीच्यो त्यो घेवच्यो। स्क्रिनीचेर दिसती पडटा जाल्यार स्क्रिनीचेर मिसाची मांडावळ फॉलो करची। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे आत्म्याक सवे आसूं। प्राचीत काळ शुभ काळ, काळ देवा सोरशी परतून येवपाचो। प्रितीच्या भावा भयणांनो, प्राचीत काळ आमी आयज सुरू करता। काळ हो प्राचीत करून शुभ वर्तमान, मागणे, उपास आनी धोर्मदान पाळून बांदून घेवपाचो। आयज ह्या गोबराच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार गोबोर लावन आमचें सैम आमकां कळीत जाता खरें, पूण हो वेळ आमकां नवसरणेचो आनी कुरपेचो। ह्या वेळाचो फायदो काडूंक आनी बोरवांसो किल्लावंक आमकां सगल्यांक उलो। ह्या संदर्भान आयचो विशय शुभ वेळाचो फायदो घेवन बोरवांसो किल्लावया। हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना ह्या प्राचीत काळाचो आमी फायदो घेवन मागणे, उपास आनी धोर्मदाना वरवीं परतून देवीक अनुभवान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक बोरवांसो किल्लावंक आमकां ह्या मिसाचे हे पवित्र मिसाच्या समारंभान कृपा मागुया। ह्या मिसान प्राचिताची रीत आमी सोडटा आनी प्रवचन जातच आमच्या कपलाचेर पवित्र गोबोर घालून आमी ही रीत करतल्या। प्रार्थुया। सर्वेस्परा, प्राचीत काळाच्या पवित्र उपासा वरवीं क्रिस्ती जिणेची सेवा सुरू करूंक आमकां बळ दी। हे परी आत्मीक दुस्माना लागीं झूज मांडच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दमावंक पावूं। आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक। चीत दिवन आमी आयचीं वाचपां आयकुया प्राचिताच्याच मनान। जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात। तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाल आनी काकलुतसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल काळजाचो। खास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता, कोण जाणो जायत। तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक
एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणां आनी वेदी मोदें यादनिकांनी, सर्वेस्पराच्या मुन्यारांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरकेक बोगोस. तुजे दायज केदन्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. सर्वेस्पराचें उतर, आमचो जाबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. सगलीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. काकलूतसारा देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे कोट धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जाबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थेंवता. तुजें चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जाबाब, आमी पातका तुजी काकलूत मागतांव. निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जाबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकां परतून येतले सायबा. जाबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. भाग्यवन पावलोन कोरिंतकारान बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी कूड देव आमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी पोतून येयात. जेजूक कसलोच पातक नासलें, तरी तांचे सवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्याय ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पराचें उतर, उद्गार. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे
शुभ वर्तमान. वैभव तुका सवया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सर्वेस्पराचें उतर. तुज्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळान आमी भितर चल्ल्या आनी ह्या प्राचीत काळान भितर चल्ल्या तेन्ना संदेश आमच्या पाप साहेबाचो आमी घेवया. पाप साहेब खेरीत भाशेन आमकां 3 वस्तू ह्या प्राचीत काळान करपाक आपयता: लिसनींग, फास्टींग अँड डुईंग बोथ टुगेदर. आयकप, उपास करप. आनी ह्यो दोनूय वस्तू, आयकप आनी उपास करप, एक बराबर करप. 40 दीस आसात. एक खेरीत डिसिप्लीन आमच्या जिवितान घेवपाक आमकां आनीक एक सोयीक हो खेरीत कुरपेचो काळ. आख्खें वरसभर आमच्यान कुमसारां करूंक जाता, आख्खें वरसभर आमच्यान आयकप आनी उपास करूंक जाता. पूण हो खेरीत काळ जो आमकां दिल्लो आसा ताचो फायदो काडूंक भाव भयणीनो आयज आमकां उलो. आनी हो उलो मारता आसतना जोएल प्रवादी हो उलो दिता: म्हजेशी परतून येयात. देव खूद आपयता आमकां, म्हजेशी परतून येयात. वचोंक ना काय आमी पयस देवा कडलीं आमच्या ल्हान ल्हान पातकां वरवीं वा आमच्या असक्तायां वरवीं वो ह्या संवसारी वंडावण्या वरवीं वो आमच्यो कुडीच्यो वंडावण्यो आसात तांचे वरवीं आमी देवा कडलीं पयस वचूंक ना काय दुबाविरीत गेल्यात. घडये आमी कितलेंय म्हणत ना, हांव देवा कडलो पयस वचोंक ना, हांव देवाचो मोग करता. आमी सगळीं देवाचो मोग करता, पूण देंवचार आजून पासून आसा आनी आपणा वाटेन आमकां ओडटा आनी आमकां खबर नासतना ओडटा. आयज जायतें सवें हें घडलेलें आसा. हें म्हणप, आय डीड नॉट नो इट इज अ सीन, तें पातक म्हूण म्हाका खबरूच नासली. आनी देखूनच पाप साहेब आमकां आपयता: लिसन, आयक. आयज आयकपाचें जायतें आसा जें आमी आयकपाचें सोडलां. आमकां आयकूंक येना म्हूण न्हू, आमकां बरें आयकूंक येता. पूण आमी कितें आयकता ताचे विशीं आमी हे पावटीक बरीशी चोत्राय धरया. पयले सुवातेर देवाक लागशिल्ल्यान आयकप भोव गरजेचें. आनी हो काळ आमकां देवाचें आनीक बरे भशेन आयकूंक एक सयेक जावं पवित्र पुस्तक वाचून वेगवेगळे रेतीर जातात तातूंत भाग घेवन आमी ओगीच गुप्ती बसून आमकांच वेळ दिवं. जशें जेजून शुभ वर्तमानान जेजूक
हे आपल्या आपोस्लांक सांगलें वो आपल्या शिसांक सांगलें तूं मागणें करता तेन्ना तुजी आनी तुज्या देवा भितर वच कुडान वच दार धांपल्या उपरांत गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापा लागीं उलय ताका मागणें कर जाल्यार हें मागणें म्हणल्यार फकत मागप न्हू सायबा हें दी तें दी हें दी तें दी हें केलां तें केलां ना आयकप मागणें म्हणल्यार आयकप आनी हें आयकप आमी शिकूंक आमकां बाब साहेब खरीत भाशेन उलो मारता आनी म्हाका दिसता हो उलो सारको आसा रेलेवंट सारको कित्याक आमी आयज देवाचें आयकपाचें सोडलां आनी आयकपाचें सोडलां कित्याक भायले आवाज चड जाल्ले आसात संवसारी आवाज आयज चड जाल्लो आसा सगळे वाटेन आनी ह्या आवाजान आमी देवाचें आयकप आसा तातूंतली पयस उरल्या आमकां आयकूंक नाका म्हण न्हू पूण आमचे भोंवतणी आवाज चड जाल्यात देखून ह्या प्राचीत काळान देवाचें लागशिल्ल्यान आयकूंक ही एक एक्सरसायज आमी करया जें कितें आमच्या जिवितांत भितर चल्लोलें आसा आनी सुबेज आवाज कोत्ता जावं आमचो मोबायल सगल्यांक आमकां आयज मोबायल लागता जावं आयज आमचे भोंवतणी जो आवाज चल्लोलो आसा पॉलिटिकल नॉयज बेश्टोच आवाज आयज जी हेट्रेड चल्लेली आसा नाका जाल्ले मदेंच येतात वयर चडटात बोवाळ करतात तांचें आयकून आमी मागीर डिस्टर्ब जाता आनी आमीय आवाज करूंक लागता जाल्यार ह्यो वस्तू ज्यो आमकां देवाचो आवाज आयकूंक देवाचो उलो वो देवाचें उतर आयकूंक आडकोड घालता ते आवाज पयस करया आनी तेन्ना देवाचें आमच्यान लागशिल्ल्यान आयकूंक जाता आयकप म्हणटा तेन्ना एक वाटेन देवाचें आयकप जाल्यार दुसऱ्यांचें आयकूंक गरज आसा दुसऱ्यांचें म्हणटा तेन्ना जायतीं जाणां आयज उलोवपाक सोदतात सांगपाक सोदतात सोयेक मेळना कित्याक कोण आयकना आमी एकामेकाचें आमी जेन्ना एकामेकाक भेट्टा तेन्ना आमकां उलोवपाक जाय आमकां आयकपाक नाका भोव करून आमचीं केस्तांवां जातात जाल्यार आर्गुमेंट्स डिस्कशन्स आमकां उलोवपाक जाय आनी केस्तांवां जातात तेन्ना जाल्यार दुसरो कोण उलयता तो आयकोंकूच सोदना कोण देखून केस्तांवां वाडलेलीं आसात आयज फकत आवाज बोवाळ नॉयज वाडलेलो आसा कित्याक दोगूय जाण फकत उलोवपाक सोदतात कोणूच आयकूंक सोदिना नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन एंड एवरीबडी शाउट्स दॅट इज नॉयज जाल्यार ह्या प्राचीत काळान मुद्दम करुया आपले आपण तें येवचें ना कितले पावटी आपले आपण येतलें आनी देवा कडेन मागलें सायबा हें करूंक आदार दी जावचें ना यू हॅव टू डू इट पर्पजली लिसन आयक म्हणटच देवाचें आयकप जाल्यार दुसरे वाटेन एकामेकाचें आयकप एकामेकाचें आयकूंक आमकां सोयेक आसा आमच्याच घरांनी आमच्याच कुटुंबांनी पयले सुवातेर आयकात एकामेकाचें आयकूंक आमकां आयज सोयेक आसा आमी जितले पावटी मिसान येता सेरमांव आयकता जायते जाण आयज बरें बरें उलोवपी मनीस आसात जावं सोशल मिडियाचेर न्यूजाचेर वो आमकां जेन्ना भेटतात तेन्ना जावं आमचे शिकोवपी वो जे कोण आमकां एडवायस करतात ते उलयतात सांगतात आयक लिसन आयज आमच्याहून धाकटे आसात तेय उलयतात सगळेच व्हडले आहा ते उलयतले आनी तेंचे आमी आयकतले इतलें ना थोडे पावटी धाकटे आहात भुरगीं आसात उलयतात आयक लिसन टू द मॅसेज आयज आमचे भोंवतणी घडण्यो घडटात जायत्यो आमच्या पर्यावरणा वाटेन घडण्यो घडटात आमच्या पॉलिटिक्सा वाटेन घडण्यो घडटात आमच्या फायनान्सा वाटेन घडण्यो घडटात वेगवेगळ्यो वस्तू घडत आसात त्यो घडत रावतल्यो आयक पळय ऑब्जर्व लिसन हें करूंक भाव भयणीनो आमकां करपा मागता आसतना देवाचो उलो जो आसा परतून म्हजेशी येयात हें आमी आयकलां काय ना तें दाखोवपाक तुमचीं आंगोस्त्रांनूय तुमचीं काळजां पिजात म्हणजे आमी जर तर आयकता जाल्यार आमचे भितर बदल दिसती पडटलो एक आउटकम येतलो आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची वायट तरा आसा आयज आमची लायफस्टायल जे भाशेन बदललेली आसा आनीक आमी म्हणपाक लागलेलीं आसा सगळीं करतात तें एवरीबडी इज डुईंग दॅट जाल्यार ह्यो वस्तू करूंक आमी शिकुया सगळीं करतात तें न्हू पूण सारकें आसा तें करूंक हें आयकलां ताचो परिणाम आमच्या जिवितांत दाखोवया उपास ह्या काळान आमी जायतीं जाणां जायते भाशेचे उपास करता भोव करून जेवणा खाणाचे उपास आनी तें करप आमकां फायद्याचें आमचे कुडीक एक सोयेक रिबिल्ड जावपाक
फ्रेश जावपाक. आनी ह्या पासत हे उपास आमी करुया, करचे न्हू अशें न्हू, ते करुया. जेवणा खाणाचे उपास आमी सांबाळटा, ह्या आख्या काळान ते सांबाळया बरें. ते आमकां ताच्याहून आनीक व्हडलो उपास करपाक एके भाशेन आदार करतात. आनी पाप साहेब आमकां उलो मारता, डिजाम युअर लँग्वेज. डिजाम युअर लँग्वेज म्हणल्यार जीं उतरां आमी उलयता एकामेका लागीं, खंयचीं उतरां उलयता थोडी पावटी आमकां पडलेलें ना. तो दुसरो मनीस कितें चिंततलो, ताका कितें भोगतलें, हांवें हें उमकें उतर ताका म्हणत जाल्यार इनसेन्सिटिवायज आमी जाल्लीं आसा. आनी ह्या पासत पाप साहेब आमकां उलो मारता, डिजाम युअर लँग्वेज. डिजाम फ्रॉम हार्श वर्ड्स एंड रॅश जजमेंट्स. दुसऱ्यांक दुखयता तसलीं उतरां वापर नाका, मुद्दम. आनीक एक पावटी हें मुद्दम करपाक जाय. रॅश जजमेंट्स. आमी सगल्यांचें आमकां आमच्या गांवांत कोण कोण आहात, आमच्या वाड्यान कोण कोण आसा, तेंची आमची सगल्यांची हिस्ट्री जॉग्राफी जाणव. आनी देखून आमचे जजमेंट्स जातात एकामेकाचे. तर कसलोय जजमेंट आमी करतले आमचो एक ओपिनियन दितलो जाल्यार तेचो बॅकग्रावंड जाणा जावपाक गरज, ताचो कॉन्टेक्स्ट जाणा जावपाक गरज. नको आसतना उलय नाका दुसऱ्यां विशीं. ह्या लँड सिजनान हें करुया, तूं नको उलय नाका, ओग्गी राव, जाणा जाव, आनीक माहिती घे. कसलेय वाटेन जावं तें. आमी आतां प्रोटेस्ट पासून करता, जायते जाण प्रोटेस्ट करता. वचपाक जाय म्हूण वचनाका बेस्तो, पूण जाणा जाव पयलीं, इल्लीशी तरी म्हायती घे त्या मुद्द्याची, कित्या विशीं आमी उलयता हें जाणा जाव. आनी हो उपास आमकां आदाराचो जातलो. म्हणजे जीं वायट उतरां दुसऱ्यांचेर मारपाचीं आसात, ज्यो खबरो आमी दुसऱ्यांचेर करपाक आसा, जे जजमेंट्स आमी दुसऱ्याचे करपाचे आसात, उपास कर. जेवणाचो, पिणाचो आनी आमी जी आमची लायफस्टायल आसा, जावं कोण मोबायल वापरपाचो, वो कोण पार्टीक वचपाचो, वो आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान लागतात त्यो आमी करुया. आनी त्यो करूंक हो काळ आमकां एक खेरीत आदार जावन. पापसाहेब म्हणटा दोनूय वस्तू बाराबरी करपाक जाय. थर्ड वस्तू ताजी तीन वस्तू मागल्यात तातूंतली, लिसनींग, फास्टींग एंड डुईंग बोथ टुगेदर. जाल्यार ह्यो दोनूय वस्तू आमी बाराबर करता तेन्ना जेजून आमकां शिकोवन दिल्या, आपल्या शिसांक सांगलां, उपास करूंक, मागणें करूंक, धर्मदान करूंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप, बऱ्यो करण्यो करप. हो काळ खेरीत भाशेन आमी दोयाळ्यो करण्यो जाणा, 7 आत्म्याच्यो फायद्याच्यो, 7 कुडीच्या फायद्याच्यो. नको शीक पोत्तून, उक्तें कर तुजें पुस्तक आनी ह्यो 14 दोयाळ्यो करण्यो कर. हातूंतल्यान तावन आमचें दान जाता. दान दिवप म्हणल्यार फकत पयशे घालप न्हू, कलेक्शनाक सुबेज पयशे घालप हें न्हू, वा तुजे लागीं पयशे आसात तेच वांटप हें न्हू. दान दिवप म्हणल्यार जायतें आयज दिवपाचें गरज आसा. भोव करून आमचो वेळ, आयज कोणाक वेळ ना, आनी ह्या वेळाची आयज आमकां गरज आसा. कसलोय बरो वावर करतलो जाल्यार तुज्या वेळाची गरज आसा. इल्लोसो वेळ, सादी वस्त, शेनवारा दिसाक निवळ करपाक येवपाक जाय, ही गरज वेळ काडपाक पडटा. ह्या काळांत आमी जायते वेगवेगळे पावटी खुर्साची वाट करतले. शुक्रारा दिसाक इगर्जेन जाता ती एक भाशेन आमच्या समुदायांनी खुर्साची वाट जाता. फुरसां लागीं जायतीं जाणां मेळटात. वेळ काड हें तयार करपाक, निवळ करपाक. आमच्या वाड्यान, आमचे भोंवतणी आयज जरी तर नितळसाण आसा जाल्यार शाबासकी, पूण परतून परतून कचरो जाता जाल्यार आमी एक धोरण धरलेलें आसा, सगळे उडयतात आतां, तें काडून फायदो ना. आनी तें काडून फायदो ना म्हणटा थिंगासर तो कचरो वाडलेलो आसा. घडये तुज्या घरा भायरूच आसत, घडये तुज्या वाड्यांतूच आसत. एक धाकटो वचप, एक धाकटेंशें पावल, स्मॉल स्टेप. पडला तेन्ना एक पासून आसा जाल्यार काडपाची असल्यो सुवायो करया. आनी तेन्ना भाव भयणीनो आमचें प्राचीत बरें जातलें, आमचें मागणें बरें जातलें, आमचें दिवप बरें जातलें. तर आयकुया, उपास करुया, दोनूय बराबर करुया आनी हे भाशेन हे प्राचीत काळाचे दीस आमकां पवित्र आनी भाग्यवंत जावंक वावरुया.
सगळीं उबी रावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण देवा बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमचें प्राचिताचें मागणें देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा, खालती जाल्ल्यान तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं संतोशभरीत जाताय. तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या सेवकांचेर कोनवाडायेन तुजे कृपेचो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दोडवण शेवट पर्यंत पाडून नितळ काळजां मनाची जावन तुज्या पुताचो पास्कांचो गोठ समारंभूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्राचीत कोर आनी शुभ वर्तमान मानून घे. उगडास दर मनशा तूं दूल आनी तूं परतून दुलीन वेतलोय. गान घेऊया I-19 पेज 128. I-19. Monarchy
Rajit Gorbaba Boyni Monamche Nove Saudi Rajit Gorbaba Boyni Monamche Nove Saudi Hizoya आमची काळजा Gosta Jesu Kori Babashi उदारका आयगोया राजीत गोरबाबा बोयनी मोनाची Nove Saudi Rajit Gorbaba Boyni Monamche Nove Saudi उबी रावया आणि आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा देवाची पोरतून येयात, कित्याक तो मोवाल आनी काकलुचार. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्राचीत कालाचो शुभ वेळ खालत्या काळजांनी जिवन आनी आपले पोरजेक देवाच्या मोवाल आनी काकुतीचे रूपकार जावंक आनी शिकवणेन बरोसो किल्लावन तांकां बापाची कृपा मागुया. ऐकून घे बापा. देवाची पोरतून येयात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या आसऱ्या काला आसलेल्या पोरजेक नितीचे, शांतीचे आनी बरोवंशाचे प्रतीक जावंक वायट जिवीत सोडून दैवीक तत्वांनी वाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. आमी हो शुभ प्राचीत काल सुरू करतात तेन्ना मागणे, उपास आनी धर्मदाना वरवीं हो काल आमकां खऱ्यांनीच शुभ जावंक आनी आमी बरोवशान आनी देवाच्या विस्वासान वाडूंक
आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशांक हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. आमी ह्या प्राचीत काळांत सुरू करतल्या त्या बऱ्या करण्यां वरवीं अभिमान भोगूंक न्हय, बगोर आमकां आनी समाजाचे देगेर आसलेल्यांक बरोसो परगटूंक आनी आमचो कुटुंब समाज आनी पवित्र सभा नवसणीच्या मार्गार फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी हो काळ आमकां पवित्र काळ जावंक आमकां तूं तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटवणे वेळार गाण घेवया C26 पेज 39. C26. दाखवलीन दिलन म्हणजे सगळीं उबी रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो संवसारी वंडावण्यो दमावूंक आमकां बळ आनी आदार दी म्हूण मागता. अशें पातकांतली नितळ जावन भोक्तीपणी तुज्या पुताचें कोश्ट मरण समारंभूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिनवासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचें पातकी गर्व दमावून आनी आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतल्या. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती आमी गायता. पवित्र पवित्र होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराची नावी येतात असुभागी. होसाना उत्सर्गी.
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. सोम्या तुजें मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसोर तुजें पुनर्जिवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन तांकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. ह्या प्राचीत काळान हो प्राचीत काळ आमकां कुरपेचो जावचे पासत आमी आयकूंक उपास करूंक आनी दोनूय उपास आनी आयकप बाराबर करूंक कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संस्थेचे आमची करतो. देवाचे श्री संस्थेचे आमची करतो. देवाचे श्री संस्थेचे आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वयता. ती म्हजेर झट्टी आनी ख्यास्त हाडूं ना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Lugar
क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दोस कर नानोय म्हाका उदकान पडपणाच्या पवित्र कृष्णानो म्हाका घडोवरा तूं कोल्या जेजू चितान म्हाका हाय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेलो असोरो कोदेश दिवं नाका वायट दिसांतलो तूं म्हाका वाटाय मनाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोशी येवन तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगाती तुका म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी घेतल्या त्या संस्कारांचे आमकां बळ मेळूं अशें प्राचीत काळाचे आमचे उपास तुका मानो आनी ताचे वरवीं आमकां पेकोवणेची जोर फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. आयज तावन प्राचीत काळ सुरू जाता. प्राचीत काळाची दडवण जी पवित्र सभा आमकां शिकयता ती आमी सगळीं बरे भाशेन पाडुया आनी आयज जे आमी प्रवचनाक आयकलां तें आमच्या जिवितान जाता ते भाशेन घालपाक प्रयत्न करुया. तर दुसरें मीस जातलें 8 वाजता. मागता तुमी भायर सरता आसतना तुमच्यो गाडयो बेगीन भायर काडपाक दुसऱ्या मिसाच्या लोकांक वयर येवंक बरे भाशेन आदार दिवंक. सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आयज आमच्या इगर्जेन जातली. ज्या कोणाक भाग घेवपाची खुशी आसा हें मागणें करपाक जेजूच्या पांयाशी येवन तुमी येवंक तुमकां आमंत्रण करता. चोत्राय दरची आमचे फिरगोजेन दर शुक्रारा दीस सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनीक मीस जातलें. तशेंच दर बुधवाराक 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. हो येता तो आयतार पयलो आयतार. त्या दिसाक आख्खी गोंयची पवित्र सभा ही वॉकिंग पिलग्रिमेज करता. आमी हांगा तावन 3 वाजता भायर सरतले. जे कोण आमच्या इगर्जेंच्यान भायर सरतात इगर्जे लागीं तावन आमी सकाळीं 3 वाजता भायर सरतले. तुमी जांकां खुशी आसा तांणी येवची. जाता ते भाशेन तुमची उदकाची बाटली तुमी घेवची बाराबर. एक चोत्राय धरात. ही यात्रा आमी करता आसतना चलता आसतना तुमी पिवन काबार केल्ल्यो बाटल्यो वाटेर उडोवच्यो न्हय. भोव करून जरी तर कोण प्लास्टिकाची बाटली हाडटा हाडिना जाल्यार बरें पूण कांयच उपाय ना आनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो भोव करून ज्यो ऑर्गनायझरांनी दवरलेल्यो आसात वाटेर तुमकां उदक दिवचे पासत तें उदक जरी तर तुमी पियेलीं जाल्यार त्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो रस्त्याचे कुशीक कोणेंच उडोवच्यो न्हय. दुसरोय लोक चलता तांकांय आदार दिवचो. ह्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आमी रस्त्याचे कुशीक उडयना जावपाक हेंय आमचें एक प्राचीत जावं दी. वाटेर वेगवेगळे कडेन डस्टबिन्स दवरलेली आसतलीं तातूंतच तुमी तुमचो कचरो घालचो. आमची हांगासरली आमची चिकाली पिलग्रिमेज सकाळीं 5 वाजता सुरू जातली आनी त्या उपरांत मीस जातलें. प्रवादी हो लेंटन तियात्र फादर डॉयल डायस हाणें बरयल्लो 1 तारखेर जाता आमचे फिरगोजेन सांजेर 6:30 वाजता. चोत्राय दरची सावंड परमिशनाक लागून आमकां वेळार बंद करचें पडटा देखून आमी वेळार सुरू करतले. देखून तुमी सगल्यांनी वेळार येवचें. ह्या तियात्राच्यो टिकेटी आमी फकत 100 रुपया दवरल्या. त्या 100 रुपयांनी जे कितें आमी तियात्राचे टिमीक पे करपाक जाय तेय आमचे जावचे नात आमी जाणा. पूण तुमच्या उदारपणाचेर आमी धरून रावता. ह्याच प्राचिताच्या मनान जी कोण टिकेट काडपाक फाटीं उरतात तांकांय तुमी टिकेट काडून दिवपाक जाता. 100 रुपयांची गजाल ती.
तुमचे मदले कोणाकूय स्पॉन्सर करपाक खुशी आसा जाल्यार तुमी मुखार सरून ही दाखोवपाक आदार करचो. सगळीं उबी रावया. तशेंच 17 धरची ह्या वर्साक आमचे फिरगोचेन डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी ग्रीन गार्डियन्स हो सर्टिफिकेट कोर्स घडून हाडटा. दर मंगळारा एवरी ट्यूजडे सांजेर 6 वाजता ते 7 वाजता हांगासर आमचे रिसोर्स पर्सन्स येतले आनीक आमकां हे टॉक्स दितले. तशेंच हायब्रीड मोडान तो जातलो, ऑनलायनूय बीन एवेलेबल आसतलो. पूण हातूंत भाग घेवपाक रेजिस्टर करपाक जाय. आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर आमी रेजिस्ट्रेशन लिंक धाडलेलो आसा. तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें आनी ह्या सर्टिफिकेट कोर्सान सगल्यांनी वांटो जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो. ह्या प्राचिताच्या काळान भितर सरता आसतना हो खेरीत आशिर्वाद सगळे परजेचेर एक 17 धरची हे जाबाब जे बदललेले आसात जांकां आजून पासून प्रॅक्टीस करपाक सोयेक मेळूंक ना तो सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या ओतम्या सवे आसूं म्हणटा हो मोस्ट कॉमन परतून येता. तुमच्या ओतम्या सवे आसूं हेंय तुमी सगल्यांनी मातशें मतीन दवरचें. पुस्तिका धाडलेल्यो आसात तुमच्या घरांनी त्यो मातश्यो उगडच्यो. तशेंच आमी आमच्या कम्युनिटी ग्रुपांचेर PPT शेअर केल्ली आसा. हे सगळे बदल जाल्ले आसात ते मातशे उगडचे आनी पळोवचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे आत्म्या सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर्वेस्परा देवा, तुज्या वैभवा मुखार सरपडटल्यांक दडवणेचें काळीज मोन दी आनी पातोक रडटल्यांक बासायलोलें इनाम तुजे दोयाळायेन फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन घेवया I-28 पेज 133. I-28. मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या